स्पेनात तयार जाल्ले उदेंते फुटबॉलरांक जगभर डिमांड. तंत्रीक रितीन बऱ्यापैकी तयार जाल्ले हे थोडेच भुरगे स्पेनाक यूथ इंटरनॅशनल जातात. असोच एक आदलो अंडर-20 वर्ल्ड कप खेळपी फेरान कोरोमिनास FC गोवाचो फॉरवर्ड म्हूण चवथ्या ISLांत गोंयकारांक पळोवंक मेळटलो. ला लिगांत खेळून बऱ्यापैकी अणभवाचेर कोरोमिनास आतां गोंयांत आयला. FC गोवाक गोलांची मुखेल जबाबदारी ताणें पत्करल्या. आयचे प्लेयर प्रोफायलांत FC गोवाचो कोरो. Sí, ellos han salido con mucha intensidad y nos ganaban todas las segundas jugadas y a balón parado. स्पेना खातीर यूथ इंटरनॅशनल खेळिल्लो फेरान कोरोमिनास आतां 34 वर्सांचो. स्पॅनिश लिगांत एस्पान्योलाक खूब वर्सां खेळिल्लो आनी कोरो म्हूण फामाद जाल्लो हो फॉरवर्ड आतां ISLांत FC गोवा खातीर खेळटलो. दोनूय पायांनी बॉल कंट्रोल आनी फिनिश करपी कोरो नंबर 10 मोडलांतलो. फक्त बॉक्सान रावन गोल मारपी स्ट्रायकरांपेक्षा मातसो वेगळो आशिल्ल्यान बॉल घेवन अटॅक करपी हो कुशळ कोरो. इंटरनॅशनल खेळून तंत्रिकी रितीन बऱ्यापैकी फावंडेशन मेळिल्ल्यान ताजे हेडरूय पेजाद. असो हो पेजाद प्लेयर FC गोवाचे फॉरवर्ड लायनीचो खांबो थारपाची तांक दवरता. स्पेनात ताणें कोपा देल रे टायटल जोडलां, तशेंच युरोपा लिगांत उपवस्थादपणूय मेळयलां. अशा ह्या यशस्वी स्पॅनिश प्लेयराक FC गोवान हाडून चौथे ISLाची टीमीक टायटल जोडपाच्या हेतान तयार केल्या हातूंत दुबाव ना. Termina llevándose esa pelota cuando Simao estuvo en un triste. जिनो कप अंडर-16 क्रिकेट सर्तीची पहिली सेमीफायनल तिसवाडी आनी सालसेत तालुका मजगतीं शुक्राराक कामपाल ग्राउंडार सुरू जाली. पयले इनिंगेंत तिसवाडी 139 रनाचेर ऑल आउट जाले. उपरांत बॅटिंगेक आयिल्ले सालसेत 57 4 आउट अशी परिस्थिती आसा. मडगांवची पारंपारीक दिंडी राती जाली. शारांतल्यान विठ्ठल रखुमाईची पालखी काडटात आनी मडगांवचे हरी मंदिरांत दिंडीचो समारोप जाता. विठ्ठलाच्या दर्शनाक दिंडी पळोवंक लोकांची मोठी गर्दी पडटा. मडगांवची दिंडी.
आनी इतल्यानी बुलेटीन हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट वॉट्सॅप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार.